पयलें वाचप सांत पावलान कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आनी तुमी एका काळार ताचे तोंड पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्याक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेष आटोवन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मरणा मरिफात ताचे कुडींतय तुमकां राजी केल्यांत आनी देवा समोर भाग्यवंत, कातावीण आनी निरापराधी करून तुमकां भेटोवन दिल्यांत. देखून तवळ तुमकां लाभलेल्या सुवार्थाच्या बरवशेतावन पयस सरनासतना तुमच्या भावार्थान तुमी थीर रावाजय आनी घट रोंबाजय. सुवार्था संवसारांत सगळ्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्थेचो सेवक नेमला. देवाचें उतर हें: कीर्तन. कित्याक गर्वी मनीस म्हजेर उपराटल्यात, जुलुमाचे मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदतात. देवाक ते आपल्या दोळ्या मुखार दवरिनात. पळय, देव म्हज्या आदाराक येता, समी म्हजो जीव सांबाळटा. सांत लुका प्रमाणे सुवार्ता. एक साबता दिसा जेसू गोवांच्या शेतां मदल्यान वेता आसतना ताचे शीस थोड्यो कणश्यो म्हूण त्यो हातार घोष्टून खाताले. हें देखलेल्या फारिसेवां मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबताच्या दिसा आडवरलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सर फकत याजकाक शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे ताणें खाण केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले नातवे. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशापूत साबत असोय धनी म्हणयेत. देवाचें उतर हें: